मुळाव्या शाळांचे विलीनीकरण करपाक दिवचलच्या चडशा वाठारांतल्या लोकांनी विरोध केला। मुळगांव मानसबाग वाड्या वयले सरकारी मुळावे शाळेचे विलीनीकरण करपाक पालकांचो विरोध आसा। आमच्या शाळांचे आमी विलीनीकरण करपाक दिवचे नात अशें थळावे सांगतात। ही शाळा विलीन जाली जाल्यार आमच्या भुरग्यांच्या शिक्षणाची वाट लागतली अशें पालकांचें म्हणणें आसा। शाळा मानसबाग वाड्या वयली आमकां जाय, आमकां मर्ज केल्ली नाका। दुसरे कडेन आमकां ह्याच शाळेन आमकां भुरग्यांक शिकोवंक जाय। आमची मुळगांव मानसवाडा ही जी शाळा आहा ती आयज बरी चलता आनी भुरग्यांक ताचो मोठो आदार आहा। पालकांकूय कसले त्रास जायना, कित्याक पयस दुसरे शाळेन जर धाडटले जाल्यार गाडयांचे खंय एक्सिडेंट जायत पुन्हा पावपाचे त्रास पालकांक जाता। तेन्ना हांगर आसतना हे मानसवाड्याच्या भुरग्यांक लागीं लागसारच्या हे शाळेचो खूब फायदो आहा आनी भुरगीं बरीं शिकता। हांगर शाळाय बरी चलता, शाळेची आवारूय बरें आसा, सुशेगाद आसा, सायडीक आहा आनी शाळेची इमारत ह्याच 2 वर्सांक बरी केल्ली आहा। सरकारान खर्च करूनय बरी इमारत आहा ती। तेन्ना ही शाळा जर बंद जायत जाल्यार आमकां सगळ्या पालकांक खूब त्रास जातले। शिकून गेल्ली पासून आयज बऱ्या पदांचेर आहात। तेन्ना ही शाळा आयकलां अशें की सरकार ही शाळा विलीनीकरण करता। तेन्ना ही शाळा जर विलीनीकरण करीत जाल्यार पालकांकूय त्रास जातले, भुरगीं आमचीं बरीं शिकोवंक पावची ना। आनी जी मराठी शाळेचीं भुरगीं जी शिकतात, जे पुन्हा जे विचार फुडें जे फाटली संस्कृती बरी चलोवन येयल्या, ती जर शाळा बंद जात जाल्यार ही संस्कृती पासून फाटीं पडटली। तेन्ना सरकारान ही संस्कृती आनी ह्यो शाळा टिकोवन धरपाचो प्रयत्न करचो, इतकेंच आमचें मागणें।